आयची नवी पिळगी जी आसा ती आकर्षित जाता अशे तरेच्या कामा कडेन, अशे तरेचे कले कडेन? सांगपाचें म्हणजे अशें की आतां बरे बरे कलाकार हांगा जल्माक आयले, बरी बरी मुर्ती करपाक लागले, पूण आतां कितें जालां हो एक वेव्हार वेगळोच दृश्टिकोनांतल्यान आज पळोवपाक लागल्यात. रेडीमेड हें आज जालां. खरे कलाकार आज आपले मातयेचे हात कमी करून खरें फक्त कामगार नाका कांय नाका, हाडले तें टेन्शन ना अशें जालां. आपली कला बरे बरे कलाकार आज कळ्ळें, आज ही कला फाटीं दवरल्या. ज्या कलाकारांनी आपल्या त्या मातयेन लोळून त्या भुरग्यांक शिक्षण दिलें, ते बरे हुद्द्यार पावले, ते आज मातयेन हात घालपाक हें करतात. मुद्दाम आमच्या पळोवप्यांक सांगपाक जाय की डॅडी चित्रशाळेंत तितलो व्यस्त आसतना सुद्दां हांगा एक एक फावटी भोंवपाक जागो आसना. इतले सुवात सगळी गणपतींच्या ह्या मुर्तींनी भरिल्ली आसता, तरी आसतना मडगांव शारांतल्या वेगळ्या वेगळ्या शाळांचे भुरगे, माणकुले भुरगे हांगा येतात. फाटलीं कितलींशींच वर्सां सातत्यान येतात आनी डॅडी तांकां मुद्दाम आपूण जावन याद करून त्या स्कुलांक तांकां त्या भुरग्यांक हांगा पोवपाक प्रेरीत करता. कारण ताची हें अशें आसता की उद्देश असो आसता की तातूंतल्यान एक भुरग्यां मदीं ह्या कले विशीं आवड तयार जावची म्हणून.